आयतारा सांजेच्या 6:30 वरांचेर लोलये काणकोण वाठारांतल्या गार्बेज प्लांटाक उजो लागलो। थळाव्यांनी पुलिसांक आनी फायर ब्रिगेडीक कळीत केलें खरें, पूण हो उजो लागला काय कोणी मुद्दम जावन लायला हे विशीं थळाव्यांक दुबाव आसा। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। काल 11 तारखेच्या सांजेच्या सुमार 6:30 वरांचेर लोलये हांगासरल्या कचऱ्याच्या प्लांटा कडेन मुखार घातिल्ल्या कचऱ्याक उजो लागलो आनी जेन्ना कचऱ्याक उजो लागलो त्या वेळाचेर थंयसर तो उजो तें सिच्युएशन पयले उपरांत क्लियर कट कळटालें कोणे तरी लायलात म्हणून। आनी जेन्ना हांगासरल्या थळाव्या लोकां कडेन आमी जेन्ना उलयले त्या वेळाचेर तेंच्यांनी सांगलें की हांगासर कचऱ्याचो जो प्लांट आसा तो प्लांट स्टार्ट करपा खातीर थंय खंय MRI म्हणून एक स्पेशल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें कनेक्शन जाय पडटा आनी त्या कनेक्शनाची फायल खंय रेडी केल्ली आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान खंय तें कनेक्शन दिलें ना, ताका लागून तो कचरो भायर उडयता आनी त्या कचऱ्याक खंय आतां उजो लागपाची घटना घडटा। ह्या विशयाचेर जेन्ना आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे मुख्याधिकारी गोविंद भट हांचे कडेन आयले तेन्ना ताचे कडेन व्हेरिफिकेशन केलें आनी तांच्यांनी सगळ्या आपल्या फायली कडेन चॅकींग करून सगळें चॅकींग केलें की आनी ताजे उपरांत क्लियर कट कळ्ळें की ह्या पंचायतींतल्यान ह्या MRI म्हणटा त्या कनेक्शना खातीर एप्लिकेशन आजून आयिल्लेंच ना आनी आयलें जाल्यार ते हांगासर पावल्लेच आपल्याक मेळूना हें क्लियर केलें। खरें म्हळ्यार एक दुखाची गोष्ट ही, कारण हो जो वास येता आतां तूं रिपोर्टरान म्हाका एक बायट दी म्हणून हांव तुजे मुखार उबो रावता, पूण इतले त्रास जाता जिवाक। वत अशकन तर उजगान जर लोकांनी जर हें निश्काळजी केली जाल्यार म्हाका दिसता खुबश्या जाणांक त्रास जातले। आज ही गार्बेज एकठांय करून दवरली कोणें मुद्दम लॉक केला आसतना भितर चड म्हाका दिसता कोण तरी ते कचरो बिचरो ते लांबाणे मेळटा तेमी केला काय म्हणून म्हाका खबर ना, पूण असो पळयल्या कडेन दिसता मुद्दम जाय म्हण घातला उजो हो। आनी उजो इतलो जाला पळय, सगळी जळणी गेली पळय, प्लास्टीक पुराय जळणी गेला, वास येता। अशें आहा कितें जेन्ना बारीकशें सुद्दां एक ल्हान एमावंटाचेर जर प्लास्टीक जळयलें जाल्यार ताका 15,000 ताबडतोब फायन आसा। जाल्यार आतां ही फायन कोणाक मारपाची? आमगेले जे सरपंच आसतना तेन्ना ते स्वताचे येवन हांगा पळयताले आनी क्लियर करताले सगळे ताबडतोब। खंय सावड्डे वयल्यान गाडी येताले सगळे हांगच्यान सगळे क्लियर करून उडयताले। इतलो एकठांय केन्ना जायनाहलो। आज लगभग हांव एक 2 वर्सां भितर सरला जाल्यार सगळो खूब कचरो एकठांय जाल्लो अशें करून एकठांय करून दवरपाक जायना म्हाजे कोतान। पूण म्हाका दिसता तो सेग्रिगेशन प्लांट स्टार्ट जातलो आनी तो तितून हें करपा सेग्रिगेट करपा म्हूण दवरलो आसतलो, पूण ज्या लोकांनी हें केलां न्ही तें खूब वायट केलां। त्या लोकांक कितें ना कितें तर सजा मेळपाकूच जाय आनी हांवें आतां पुलीस स्टेशनार फोन केला आनी फायर ब्रिगेडीक म्हणला, फायर ब्रिगेड आतां आनी थोड्या वर्सांनी येतली आनी पुलीस स्टेशनार फोन करून सांगला आतां ते येवन पंचनामा करतले पुलीस। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, श्वेता गांवकर आनी शिवानी सांगेलकर।